फॉर्म भरलो तुम्ही हय. एकंदरीत कितें सांगपाक जाय आनी कशा पद्दतीन फुडें वतले? काय ना, जसं तुम्ही साक्षी असले 2017 2019 त्याच्यापेक्षा आणि 4 पावलं पुढे वचून सगळ्यो गोष्टी व्यवस्थित आणि तुमचे सारखे सगळे व्यवस्थित आहा. मांद्रेची जनता सुशिक्षित आहा. मांद्रेची जनतेक बरे वाईट कळटा. मांद्रेची जनता दयानंद सोपटे घराघरातले वळखतात, जेणेकरून जनतेचो विश्वास असा दाखवून दिता. येणाऱ्या 10 मार्च रिझल्टा दीस विजय हो मांद्रे मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार दयानंद सोपटे आमदार जातात. सर एकच वेगळो प्रश्न विचारता की एका सायडीन पार्सेकर आसा आनी एका सायडीन दीपक कलंगूटकर आसा, दोघे भाजपाचे आसा आनी तुमी भाजपाचे आसा, कशे टॅकल करतले? फॉर्म भरून जावनी मरे, फॉर्म भरून स्क्रुटनी जावनी, भायर रिक्की गडबड कित्याक करता? हांवें सांगला हे फावटी मांद्रे मतदारसंघातल्यान बाब दयानंद सोपटेक फक्त आमदार म्हणून तुम्ही मांद्रेकार मतदान करचे ना, तर मंत्री म्हणून मतदान करतले. बहुसंख्येन तो ह्या तालुक्यात त्याचे योगदान हे खूप मोठे योगदान असताना हे म्हाका सांगता असताना खूप ठोस बघता. भारतीय जनता पार्टीच्या पुराय गोंय प्रदेशाच्या वतीन ताका शुभेच्छा दिता आणि मांद्रे मतदारसंघातले तमाम लोक हे त्याच्या फाटल्यान ठामपणे उभे राहून तो मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले याची म्हाका खात्री आसा. सर पेडणेत मतदारसंघाचो आमदारूय येतलो तुमचो कॅन्डिडेट प्रवीण हल्लेकर हा दोन्ही कॅन्डिडेट तालुक्यातले येतले. हल्लेकराक आम्ही तिकेट दिली आणि प्रवीण हल्लेकराच्या फाटल्यान ज्या पद्धतीन भारतीय जनता पार्टीची संघटना न्ही तर पेडण्या तालुक्यात पेडण्या मतदारसंघातले सगळे लोक हे त्याच्या फाटल्यान उभे रावल्या आणि निश्चितच रित्या पेडण्यातल्या विकासा खातीर प्रवीण हल्लेकरी हो जो आसा हो मोठ्या काय परिणाम जातलो मांद्रे मतदारसंघात? भाजपाचेर हे पळय भाजप राष्ट्रीय पक्ष आसात आणि पार्सेकर सर हे आमचे माजी मुख्यमंत्री असले, प्रदेश अध्यक्ष असले, अजूनही त्यांच्याकडे उलाप चालू आसा. निश्चितच रित्या म्हाका दिसता त्यांचे मत परिवर्तन करप शक्य आसा. ते मत परिवर्तन करून परत एकदा भारतीय जनता पार्टीत जे स्टेबल गव्हर्नमेंट आणि विकास करपी गव्हर्नमेंट हे जर कोण असत जाल्यार ते फक्त आणि फक्त केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदीजी हे भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार हांगा करपाक शकता. हे फाटल्या 10 वर्सांक तांच्यांनी पळयलां. कारण बऱ्याच जाणांक अच्छे दिन खंय गे म्हणून विचारतात, तांकां म्हाका सांगचें पडटा की 2011 पयलींचे दिन कितें आणि आतांचे दिन कितें. म्हणजे हांगासर आमी म्हणटा की गोवा बदल रहा है. तुम्ही जर कंपॅरिजन करशात जाल्यार 19 PHC आसल्यो त्या जाग्यार आयज 52 PHC आसा. म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे लोकांक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून लोकांच्या गांवागांवापर्यंत हेल्थ सोयी व्हरपाक जाय आसल्यो त्यो आमी व्हरपाक शकल्या. तर डेली बेसिसाचेर आमी फाटल्या 10 वर्सांक कितें केलां हें लोकांच्या समोर आमी हाडीत आसा. आमचे पयले भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसतलें जेणी मॅनिफेस्टोच्या उपरांत रिपोर्ट कार्ड लोकांच्या घरापर्यंत पावोवपी जो मॅनिफेस्टो आमी दिता तितूंतलो मॅनिफेस्टो आमी 70 ते 80% कामां आमी पुराय केली. हे लोकांपर्यंत आमी दिवपाक शकले. हे आमी म्हाका मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका समाधान दिसता. आणि त्याच बरोबर फुडल्या वर्साचो विजन डॉक्युमेंट फुडल्या 5 वर्सांक आनी 10 वर्सांक गोंय कशें आसचें ह्या पद्दतीचो विकास आमी लोकांच्या दोळ्या मुखार दवरता. ज्या काँग्रेसच्या कार्यकाळार इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत कितें आसलें आनी आतां कितें आसा हें पळोवपाची गरज आसा. ज्या गोंयांत 26 लाख टुरिस्ट येताले त्या जाग्यार आयज 86 लॅक्स टुरिस्ट येता. ही इकॉनॉमी सामान्यांतल्या सामान्य मनशा पर्यंत पावता आणि म्हणून तर इंटरलँड टुरिझम डेव्हलप करपी आसत किंवा वेगळ्या पद्दतीन गोंय एक मुखार व्हरपा खातीर म्हणजे रोल मॉडेल गोंया स्टेट करपा खातीर आमचे गव्हर्नमेंट माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल खूब व्हडली मदत ही केंद्रांतल्यानय आमकां जाता. त्या खातीर बरेचशे फावटी विरोधकांक उलोवपा खातीर कांयच ना. म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघात म्हणजे काँग्रेसीन पयले फावटी आपलें चिन्ह सुद्दां सोडून दिल्लें आहा. तेंच्यांनी हार पयलींच पत्करल्या किंवा भारतीय जनता पार्टीचो विजय हांगासर नक्की आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी हो सीट सोडून म्हणजे खंय तरी ज्या पार्टीचें अस्तित्वच ना त्या पार्टीक तेंच्यांनी हो सीट दिला. म्हटल्या उपरांत कितली दयनीय अवस्था जाल्ली आसा ही लोकांकूय कळ्ळ्या आणि निश्चितच रित्या म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघाच्या विकासा खातीर आणि फाटलीं 5 वर्सां बाब दयानंद सोपटे ज्या पद्दतीत काम करता त्याच्या मतदारसंघात आणि टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणून पुराय गोंयभर तेजें काम करीत आशिल्ल्या निश्चित फावटी फुडल्या 5 वर्सांक ह्या मतदारसंघातल्यान एक योग्य नेतृत्व फुडें येतलें. आणि म्हाका तर दिसता पेडणे मतदारसंघाक मंत्रीपदाची गरज आसा आणि बाब दयानंद सोपटे हांच्या रुपांत निश्चित रित्या पेडणे मतदारसंघात मेळटलें हाची म्हाका खात्री आसा.